बहु सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरान आयल्याव मागोंक तुझे समोर, भेटोंक तुका बलिदान, जमल्याव एका मनान, तुका तानेल्याव तुका भुकेल्याव पोस तुझ्या मासा रक्तान. बहु सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरान आयल्याव मागोंक तुझे समोर. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवाव तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या तरी बावारी एका कुटुंबा भशेन आमी जमल्या, कित्याक आयच्या दुसऱ्या वचपान सांब पावल आमकां सांगता, आमकां एक स्पिरीट, एक भावार्थ आनी स तरांची एकवटाय आमकां जेजून केलां. कित्याक तेच जावन आसा आमच्या जेजूची येवजण आमकां समेस्तांक एकवटोंक. ताकाच ताचेच मास आनी रगत आमकां दिवन आमकां ताणें एकवटायला. वय मिसाचें बलिदान जावन आसा आमकां व्हरते आत्मीक खाण जेजून दिवचे. आनी आज आमकां सड आनी संतोश भोगूंक जाय, कित्याक जेजून आपणाकच आमकां दिला. तर मोगाचें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमची सर दिनवास जेजूक आमी दिवया. आनी मिसाचें बलिदान आमकां चड आनी फायद्याचें जावं, आनी ताची कूड रगत आमकां सेवता आसतना आमच्या आत्मीक गटान दिवन आमी जेजू बरी जावंक जाय दिली कृपा ह्या मिसा वळी आमी मागुया. जायतेपणी जेजूची कूड रगाचे आमी फावती तयारी करिनासतना आयल्या तर परत आमचे उणेपण वळखून घेवया. जेजूच्या बक्षिणे मागुया आनी सांगात आमी म्हणुया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव संगता मनान चिंतून तिनांव विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून म्हज्या ती पदकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच आमकां मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सपदी दाव धीव आमची खाकूळ कर, आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. सौम्या सौम्या Krista महिमा 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 देवा उंचरवी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या पासून आम्ही तुका वाकंता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता, एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. Ratuya सर्वेस्परा तुझ्या सक्रांक पाव, तुका वलो मारतिल्यांचा दाव दिलो बायन वागय. तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जे कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तो हेतून सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पळयता तुमच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. एक फावटी बालिशांतून कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळाचो उंडो, जव्याचो 20 बकऱ्यो आनी गोवांच्यो 9 कणश्यो दिवंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली, हे लोकांक खावंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली, 100 मनशांक हांवें हे कशें वांटून दिवं. पूण एलिशान ताका म्हळें, तूं ते लोकांक खावंक दी, कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पर, तीं खातालीं आनी सडीत उरतले. ताणें लोकांक वाडले, तांणी केलें आनी सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे सडीत उरलें. देवाचें उतार हें. श्लोक. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा, तूं आमकां दोशी करताय. तुझो हात उसोवन सर्वेस्परा, तूं आमकां दोशी करताय. सर्वेस्परा, तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाजतले. तुजे राजवटकायेचेर महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडटले. श्लोक. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा, तूं आमकां दोशी करताय. सोर रसनाचे दोळे तुजेर आसात आनी तूं वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुजो हात तूं उदारपणी उसोवन धरताय आनी सगळ्या रसनाक दोशी करताय. श्लोक. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा, तूं आमकां दोशी करताय. सर्वेस्पराचे वांटो सगळोच नितिवंत. सोर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक वय. खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लगींच आसा. श्लोक. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा, तूं आमकां दोशी करताय. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, त्या पासून सुम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं ह्या परी प्रार्थिता. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक
बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदासून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेका थंय समाधानीन जियोन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापल्या एकच भरवोसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सुमेस्तांक आसा एकच स्वामी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्थान, एकच देव, तो एकलोच सोमेस्ताचो बाप. सक्टां प्रास तो व्हरतो, तो सर्वा मुखांत वावुरता आनी सोमेस्ता थंय जियेता. देवाचें उतर हें देवाचे उडकार. Alleluia, 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 Alleluia. व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. यानंतर जेजू गलिलेचो सरोवर उतरून पेले तळी गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसले. व्हड एक लोक समूह ताच्या फाटल्यान वेतलो कित्याक ताणें पिडेचा खातीर केल्ली आसर्या तांणी पळयल्ली. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगता थंय बसलो. देवाची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दीस लायतना व्हड एक लोक जमो आपणास अशी येतलो ते पळोवन फिलिपा लागीं म्हणलें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंयतान मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हणलें की आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलें जाणासलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. तो ताच्या सिसा भितर आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मसल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय. जेतून तांकां सांगले लोकांक बसया. दादल्या मनीस सुमार 5000 आसले. तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक तेणी तण जायते आसले. जेजून उंडे घेतले आनी देवा गर्गा दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचे पोटभर जेवण जाताच जेजू आपल्या सिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावून जाताच 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दाली भरली. जेजून केले आसरे पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी होस जायचे आनी तो दुबाव ना. आपणा बळान व्हरून आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळ्ळेंच तो एकलोच फोडून परत दोंगराक गेलो. देवाची उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभ तुने बुक्समची सरपत. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वर्साप तशेंच आयचो वांजेल आमी चिंतीन वाचल्यात आनी जायत्यो संगत्यो सामुहीक आसात. होय जेजून केल्ले अजाप एलिशा प्रवादीन आपल्या जिविता वेळारी ताणें केल्ले आनी थंयसरी आशिल्ले जवाचे उंडे या बार्लीचे उंडे म्हणटा आमी.
आनी हांगासर जेजून हेच जवाचे उंडे 5 उंडे खण आजाप केले. एलिशा प्रवादी देवाचेर फात येवन ताणें सांगलें हे उणें जावचें नात, सगळ्या लोकांक खावन परत उरतले म्हूण. त्याच प्रकार जेजूनी 5 उंडे आशिर्वाद करून वांटून जायते उरले म्हूण शुभोत सांगता. आनी दोनी संगतीन एक प्रमुख संगत आसा. एलिशा प्रवादी चड उदार जालो कित्याक तो काळ एक ऐन काळ दुकोळ पडलो, खाणा जेवणाची मस्त तापचार आसले आनी त्या वेळी एकलो 20 उंडे आनी दिता तो आनी ते उंडे ताणें आपणाक सुद्दां वरयत हाडले. पूण तो सांगता ताच्या शिसाक सगळ्यांक वांट म्हणून, कित्याक सांगच्या प्रकार 100 जाणां वयर आसले. त्या खातीर तो सीस म्हणटा हे 20 उंडे कशें हांवें 100 जाणां वांटचे म्हूण. वय हांगासर जेजूच्या जिवितांती म्हणजे वांजेलांती एक भुरगो ताचे 5 उंडे ताचे कडेन आशिल्ले आनी मासल्यो तो दिता जेजूक आनी जेजू ती अजाप करता. म्हज्या भावा आनी भयणी, जायत्यो संगत्यो ह्या वचपांनी 8 आपूण आसात, पूण सगळ्यो संगत्यो आमकां विवरण दिवंक जायना वेळाच्या अभावा वरवीं. पूण ही एक संगत आज हांव तुमच्या मुखार दिवंक आशेता. कशें आमी देवाच्या फात येता आनी देवाक आमी समर्पीत करता ताचे चड आनी चड देव अजाप करूंक शकता. तशें म्हणटा देवा पदवी ना म्हूण ना, कांयच नातलें ताणें हो संवसार रचला. पूण आमच्या जिवितांत केन्ना आमी देवाक घेता आनी देव आमचे सर्वस्व मानून घेता, त्या दाडा देव जायती अजापां करता आमचे थंय. कित्याक आज आमी आमचे पळयता थोडे चड आनी चड आमी स्वार्थ आमकां दिसता. कोणायकी कितें दिवचें म्हणटा आमी मस्त चिंतता. आमी दिसपडतो घास मागता पूण आमचो घास मस्त आसता स्टॉक, कित्याक घास पुरो आमकां पाल्यांचे बिरांत आसा आनी ह्या बिरांते वरवीं आमी चड आनी पूण जायता. आनी आज संतोशान जिवनच्या बदलाक आमी पाल्याचे चड चिंतून चड आनी चड आमी दुखी बरी जाता. कित्याक पाल्या कितें म्हळ्यार हांगासर एक संगत उडास आमी धरचोय आमच्या देवाचेर आमकां भरोसो उणो जावन आसा. एका काळार आमकां प्रॉविडन्स ऑफ गॉड म्हणजे देव सगळें करता म्हणली पातयेनी चड आशिल्ली. त्या दारासर आमच्या हातांत चड वस्तू नाशिल्ल्यो, खाली आमी देवाचेर पातयेतल्या. कित्याक धाकट्या तुमकां सांगचें तर आमच्या आवय बापूय हांगा आसल्या चड आनी चड जाणटी आसात. तांणी तुमी पुरो भुरगीं म्हणटाना चड 7, 8, 10 भुरगीं आनी तांणी भुरगीं देवान दिवचें देणें म्हूण घेता आसतना देव ह्या भुरग्यांक वाड करता आनी आमी म्हणल्यार चिंताप आसले आनी देवाचे पातये येवन कुटां वाडतले. पूण आज एक भुरगें म्हणटानाच चिंता आमी कशें भुरग्यांक वाडोवचें. पूण हांगासर कितें घडटा, आमी आमच्या धैर्याचेर आमच्या हाताचेर आमी पातयेता दिसतना देवाच्या हाताचेर आमी पातयेना. देव आमचे संगी आसा म्हणलें चिंता उणें जावन येता आसतना आमकां चड टेन्शन भोगता. आनी केन्ना आमी एकामेकाक वांटता आमकां तें दिल्लें बरेंपण, कित्याक आमी कितेंय वांटचें आसा तरी कोणें दिल्लें सांगूंक पुरो आमी केल्ले फादर हांवें इतलो घाम पिळ्ळो हांवें तितलो घाम पिळ्ळा. पूण तो पुरो घाम तुज्या जिवितांत हांवें पिळ्ळा जाल्यार कोणाच्या सक्तीन, देवाच्या सक्तीन. जर तर हेच चिंताप आमच्या मतींत आसतना आसा जाल्यार त्या दाळ आमकां एकामेकाक वांटूंक कांयच भिरांत दिसना. कसो तो ल्हान भुरगो ताणें हाडिल्लो जावं पुरो ताच्या खातीर पूण जेजूक तो मोगान दिता. तात एलिशा प्रवादीक ताणें येवन दिवचें त्या कित्याक तसलो बरगल आसतना कोणेंय चड दिवचें म्हळ्यार बारीक कश्ट, पूण तो उदारपणान दिता आनी एलिशा प्रवादी त्या उदारपणान दिल्ले आनीक उदार करता. एक काणी अशी आसा, काणी जावं पुरो घडी ती जावं पुरो हांव नेना पूण वाचले अशें आसा. एक ल्हान गांव आनी भारीस बरो गांव, तो लोक कुशेन आशिल्लो, ग्रेस्कय आशिल्ली. आनी थंयसर एक दीस एक साधू संन्यासी देवोत मनीस सांजेर पावता आनी पावता आसतना ताका भूक लागता. तशेंच थोड्या घरांक बडयता आनी सांगता म्हाका इल्लें खाण दिया म्हणून. कोणी खाण दिनात. भारी बेजार जाता. आनी इतलो बरो गांव, इतलो बरो लोक आसा,
कांय एक दिन आमकां म्हाका म्हज्या एका बुकेक म्हाका कोणी मेळना गेंगा म्हणून बारी चिंतून खंय एका टेंपलांत म्हळ्यार देवळाच्या जागल्यान न्हिदता आनी दुसऱ्या सकाळी उठून तो चिंता ह्या लोकांक हे म्हण एक बरेंपण शिकयचें हांवें कशें हांकां उदार जावंक शिकयचें म्हणून तो चिंता आनी मार्केटीच्या जाग्यार खंय चड जण जमला थंय वेता तो आनी ताच्या बोल्सांत हात घालून एक बरो फातोर काडून सांगता अरे हो म्हजो मॅजीक फातोर ह्या पात्रान कितेंय म्हाका करूंक साद आसा त्या खातीर हो फातोर भारीच मोलादीक त्या खातीर तुमकां टेस्ट करूंक जाय जाल्यार आमी सांगाता मेळया आनी ह्या पात्र दवरी हांव पळय कले अजाप करता म्हूण लोकांक धर्माक मेळटाना कोणा नाका म्हणटात सकयल म्हळें वय वय भारी वय तर पळय आमकां तर तो म्हणटा सावदू आतां काले करचें सकयल म्हणटात कांय नाका आमकां बरो सूप कर न्ही म्हणून ते भारी सुलाभ म्हाका कित्याक ह्या पात्रांक बारी पदवी आसा पूण काले करचें म्हाका व्हडलें आयदान जाय म्हणटा खंय एकलो म्हणटा म्हज्या बरो व्हडलें आयदान आसा आनी धोवता आनी हाडटा आनी तें आयदान सदां व्हडलें आयदान वय मस्त जाणांक तो म्हणटा आयदान येयल्यार पावना म्हाका आतां उजो करूंक एक रान्नी जाय तांणी थोडे लांकोड जाय एकलो म्हणटा म्हजे कडेन मस्त आहा लांकोड हांव हाडून येता धोवता 2 बरे 3 बरे लांकोड येता तशें म्हणटा आसतना सांगता आतां उजो पेटोवंक जाय काडया मिठान पुरो मेळ्ळी पूण आतां उदक बरीचें न्हय उदक काडा म्हणटा खंय एकलो म्हणटा उदक हांगाच मेळटा कितलें मेळटा म्हणून आनी फुल्ल करतात म्हळ्यार फुल्ल सूप मेळोंक तितलें म्हणटाना वो उजो होवन जाताना उदक तापतना म्हणटा अशेंच उदक आमी साडल्यार कांय प्रयोजन ना ताचे ओट्टू ताका इल्लेशें आतां काले जायचे तुमकां कोत्ता सुपाक काले बरो जाय जेवण इल्लें मांस आसल्यार बरें आसता इल्ले टोमॅटो जायचे इल्ले पियाव जायचे इल्लें तेल या तूप जायचें एक एकलो म्हणटा तें पुरो आमगेलो हांव एकलो ताणें दवलो हेणें दवलो पुरो दवलो आनी इतलें पुरो म्हणटा आसतना अखेर म्हणटा काय बरें पोण घाल्यार आनी चड पोण मेळटा म्हूण तेय घालता अखेर एक म्हणटा हळे आतां सूप तयार जाला आनी तो म्हणटा हळे वो फातोर हळे भितर आसलो पळय कसो सूप जालो पळय म्हणून तो लो फातोर काडटा आनी आतां म्हणटा आतां कशें वांडचें तुमची कोपां हाडा म्हणून सक्कड बसतात कोपां हाडटात आनी सूप सक्कड पियेतात ताका हो सावद ताचो फातोर काडून नापायन जाता मोगाच्या भाव आनी भयणी संदेश बरो आसा आमकां कित्याक कांयच नातल्यांतलो सूप येवना तांणी कितें हाडलें तें सांगाता घालता आसतना सूप आयलो हें जावन आसा आमचें जिवीत आमी जर तर आमचेच म्हणून आमी पूण जावन दवरता हांव तेन्ना कितें जाता कांय अजाप घडना सगळ्यांच एक कोट जायचें जाल्यार आनी वो एक कोट आमी कितें एकामेकाक शार करता ताचेर वंदन आसा कित्याक आफ्रिकाच्या गांवांत जाय तर मिसां वावरत गेल्लो आसा हांवें थंय आयतारा कोपेला मिसां वेता आसतना काली पाद्रा बाब मात जेवण दिवचें आनी पाद्रा ओट्टो 4 व्हडले मनीस म्हळ्यार कोण तांचो प्रेसिडेंट तांचो कॅटेकिस्ट आनी परत 4 जाण उठ्ठ म्हणून आमच्या पाद्रा ओट्टो जेवतात पूण हांव तशें करून हांवें सांगलें म्हाका जेवण तुमचें नाका जेवता जाल्यार आमी सक्कड सांगाता जेवया तुमी घरा रांदच्या बदलाक त्या दीस कोपेला कडेन रांदा आनी लोकांक भारीच खोशी आयलो मिसाचो लोक सगळ्यांक जेवण मेळटा कित्याक हांवें सांगलें चड करच नाका तुमच्या घरा कितें करता तेंच हाडा सांगाता घालया सांगाता रांदया आनी मीस जाल्या उपरांत कशें मिसांत आमी वांटेली जाता सांगाता तस वांटेली आमी आमच्या जेवणा वळेर जावया कित्याक सांव पावल बऱ्या भशेन सांगता आयच्या दुसऱ्या वचपान आनी कसलें हे एक कोटांत जिवंक आमी प्रयत्न करीत जाय आमचें तें उणेपण इल्लें आमी सोडूंक जाय कित्याक आमी एक कोटांत जेवता तर थंयसर एक मोग उपजाता तर म्हाका भाव आनी भयणी आज देव आमचें थंय उरलें आशेना कितें आमकां दिलां खंडीत जाय आमकां पूण आमी उदार जावंक जाय हेरांची गरजो आमी पळोवंक जाय कित्याक आमी दिसपडतो ग्रास मागता आसतना आमी सरपून जावं हेरांक आमी लुकसाण करूं नजो कित्याक देवान मन्ना दिलें आनी लोकांक भारी खुशी जाली मन्ना पूण एक कंडिशन घालें देवान कळ्ळें कंडिशन एका दिसा जाय तितलें मात करून जाया सकाळीं तुमी कलेक्ट करता सांजे म्हणसर आनी साबत दिसा मातें दवरतें जाता पूण चड तुमी दवरल्यार निर्गमन पुस्तकाचो 16 अध्याय तुमी वचा तें पाड जाता थोड्यांनी चिंतले फाल्यांचे मेळटा की ना उतरावंक चड गेले पूण तांचो पुरो किडी पडली हें जावन आसा कित्याक दिसपडतो ग्रास म्हणटा आसतना देव आमकां खंयच सोडून घालना पूण आज आमी इतलें आमचें टेंशन आसा की फाल्यां म्हूण चिंता आसतना आमचें जिवीत आमी पाड करता तर म्हज्या भावा आनी भयणी देव आमचे संगी आसा आमचो देव जिवान देव आमचो देवान आमकां तर रचला तो पोसता कितेंच आमी दुबावंक नाका
तशें म्हणटाना आसले पुरो उडोवन सगळ्यांक ना थोडे आमकां जाय पूण चड नाका कित्याक आमकां स जाणां आमी कशें आमच्या जिवितांत आमी कितें पूण जायले थोडे वाटी नांव नासतना येता थोडे कितले पूण जायले मनीस हार्ट अटॅक जावन एका दिसा एका मिनटा भितर मरता आसतना ताणें धरले कोणाक ते बँकान पुरा दिवाळी जावन आमी कितले बँकान जमयले पयशे थोडे खावंक मेळनासतना मागीर रट्ट तितले दवरले पळय ते बँक लॉस जाले आनी अशें जायते संगती आमच्या जिवितांत घडटा आमी पळयता हांव तशें म्हणटाना घाल जाता देवा कळीत आसा आमकां कशें राखचें सांबाळचें पोसचें म्हूण तर त्या देवाचेर आमी भरोसो दवरया कशें आज जेजू ह्या उंड्या द्वारी एक आजाप करून दाखयता आमकां आनी ते आजाप न्हयच खाली आमच्या शारिरीक पूण आत्मीक रितीनी तेच आजाप हांगासर घडटात आल्तारीर कित्याक इतले तो येदे व्हडलेशे बरे आसा ते उंडे तांदूळ धाकटे धाकटे ते उंड्याचे कुडके जेजू ताची कूड जावन बदलिता आनी हे जावन आसा अजापाचे अजाप कितलो हजार कुंभार दवरल्यार तो आतां खाली फाटी घालतल्यार थंयसर आल्तारीर हांव एवढे वयर उखलून कॉन्सेक्रेट करता आसतना सगळे जेजूची कूड जाता आनी जेजू आमकां ताचे कूड दिवन आमकां पोसता म्हणटा आसतना केन्ना आमकां आत्मी सकत आमकां थंय सडटा त्या वेळार आमचें शारिरीकय आमकां थंय वाडटा कित्याक खंडीत जावं जेजून आनी थंय एक सांगणी अशी आसा की यू कॅनॉट प्रीच इन द एम्प्टी स्टमक म्हळ्यार खाली पोटाक कोणाक आमकां देवाचे उतर सांगूंक जायना बारीक कश्ट तशें म्हणटा आसतना आमचो जेजू पयलो लोकांक तांच्या उंड्यान दादोशी करता आनी ताच्या उपरांत जिविताच्या उंड्या वयशांत तो चड आनी शर्मा दिता कित्याक आयज सवांजेल जो आमचो सवा अध्याय आनी सवा अध्याय सगळो जेजू ह्या अजापाद्वारी कसो आपूण जिवीत असो उंडो कोण आपणा सेवता तो ससना जियेता म्हणले सत उगडापे करता आनी हे जावन आसा जेजूचो मोग म्हजे ती आनी तुजे थंय तर जेजून मोगान ताचेच फुडें रगत आमकां सेवंक दिला आसतना आमी एकवटून एका मनान आमी जमल्या तर जेजूक मेहरगान दिवया आमचे थंय इल्लेले उणेपण आसा तर हो एवकरिस्त आमकां चड आनी चड त्राण दिवंक जाय ते चड आमी देगेर दवरून जेजूचो मोग करूंक आनी तसो मोग एकामेकाक वांटूंक तसो जेजू म्हाका आनी तुका फावो कर आमेन. सर आमी उबी रावया आनी आमचो बोवाळ सारया एकाच देवाक सतमंता स पददार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसता सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सरकळादी बापाता जल्माला देवा थांव दी उजवाडता उजवाड खऱ्या देवाक जाल्लो खरो दीव तो देवाता जल्माला ताका रसंग ना बापाच्या सायम बसो ताचेर सर वस्तू खेल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र मरी आमकां मरीचे उदरी आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पावस काल ताका खुर्सार मारलो ताणें कस मरान सोंसले आनी ताका आनी खेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तशें तो पुनः जिवंत जालो सगळा सोडलो बापाच्या उजव्याक बसला जिवचे मेले जी मुसमी करो वायबांत परतून येतलो आनी ताचे राजवटे शेवट आसना आनी पवित्र म्यासत मानता ईश्वर आनी जीवदात धरतो बापा आनी पुता दामीत जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समस्त नमस्कार महिमा फावो प्रादेवरितो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक दोन तरी स्थापलेल्या सभेक सत मानता पत्कांच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान मानता आनी मेल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाचे नांव दिव मसमीस्तान पसून सांबाळचो बाप ह्या बापा लागीं आतां आमची मागणी भेटोवन दिवया. मोगळा बापा सगळे पवित्र सभेक सर तिच्या मुखेल्यान तशेंच सांद्या सवे तुका समर्पण दिता हांव तुज्या पुता जिजूचे मिस्तीक कुडीचे सांदे जाल्ले निमते पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा काल सदांच एकवटान जियोंक
भावार तूं सारूंक आनी जियेवंक समेस्तांक दैर आनी कृपा पाटय म्हूण मागतां. जबाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या तशेंच समाजाच्या समेस्त फुडाऱ्यांनी तुका वळखून एकामेकांतय माया मोगान आनी एकवटान जियेवंक आनी अशें तुजें राज ह्या संवसारी बांदून हाडूंक आनी तुका महिमा दिवंक फावो कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी युवजणांनी आनी सरसांद्यांनी एकामेकाक समजून सडधड करून समाधानान जियेवंक आनी स्वार्थ राग मसर हगे झगडी आनी फारीकपण पयस करूंक आमकां समेस्तांक आदार आनी कृपा दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. विविध गांवांनी झूज आनी शोशण कश्ट दगदनी पिडेशिडेक वळख जाल्ल्या समेस्तांक तुका समर्पितां. हर एकल्यांनी तुजेर देश घालून दैरान आनी भावार्थान जियेवंक तूं तांकां कृपा दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी आमच्या भावार्थान घट जावन सदांच समसो भावार्थ उसारून तो जियेवंक आनी अशें तुजें राज बांदून हाडूंक आनी तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. ते घडी मावन रावून आमच्या सर खासगी गरजां खातीर आमी मागुया. सर्गींच्या बाप्पा तुवें आमकां भावार्थाचे वर्ते देणे दिलाय. सदांच आमच्या भावार्थान आमकां तीर सांबाळ. आमची मागणी तूं आयकून घेवन तुज्या खातीर तशेंच तुज्या राजा खातीर जियोंक आमकां फावो कर आमी मागतां तुजे क्लास पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Opuntunge Bapa Undo Govaso Dakaros Calcintlo Folam Chavavraso सर्व समचे आज भेटैता उंड्या वायना सवे दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुजी भुरगीं ओपून तुगे बापा Udo Govanso Dakaros Calcintlo Folam Chavavraso. म्हणजे मोगाच्या आमी पेटींचे बलिदान सोपती देव बापाक म्हणटा तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका ओंपताव. ती तूं दयेन मानून घे आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सत्याच्या सुखाक पाव आमी मागताव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या थिवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी ससनाच्या दिवा सरकाळ्यांनी सयतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून
ताणें आमकां मर्यादान जन घेतलो क्रुसाचें मरण सोसून सासांच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन संसाचे जिवीत आमकां दिल्ली देखून आदां देदुतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदार बरा सांगाती तुजे मायमेचे किचन आमी निरंतरी गायता. Păvit, 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 dălparan să servezi pătun. Sărganii sunt sapărla tuja vaibavan, unsărit tu gacen, unsărgin tu gacen. Unsărgin tu gacen, unsărgin tu gacen. Serve sporace navie tata gacen, unsărgin tu gacen, unsărgin tu gacen. Unsărgin tu gacen, unsărgin tu gacen. बाप्पा करस्तम पवयतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र करून मी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस म्हणून सत्संगेच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो तो 3 वर्सां तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जाता ताणें काज घेतली तुका नव्यान 3 वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काज नव्या आनी सस्नी कराराचे हेर रगत पातकांचे बोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेत मनशा पसत ते वारोतले हे म्हज्या उडसा करात. Baba zagol pagachuya. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पोण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बाप्पा जेच्या माणसांनी पुनर्जीवंत म्हणून आम्ही भक्तीपणी विडास करता आणि व जिवीत सवुंडण सडूनची का समर्पिता तुझे मुखार येऊन पण तिची सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेची कुडाक आसा त्याला आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जग्गी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टकथेंत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे फजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवान तुझे तिचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्ग आनी तुका पर्यंत सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Jesu wरवीं Dios Jesu संगता Dios Jesu तय
Povitat medjayik punan, sobod vedal bapa, savandanani vaibhav tuka, sasna cha sasna. Amen. Dizon शिकल्या मागण्यांदोरी देवाक मोगान बापा म्हणून उलो मारूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमच्या केल्ल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस, आनी आमकां ताळणेन बरोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पराचे वाटंतली आमकां निवाद ऐकून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आमच्या सगळ्या राज्याचो क्रिस्तच्याने बरो शानांत तेलांक आमकां तुजे उदार काकुनी सर पातकांत ते सटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दिवन दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण ते पयसभेच्या भावाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमनेंट शांती दी कोटान सांबाळ. तुजे त्यान रजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां गांव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय म्हाका सगळ्यान एकामेका शांती पाठवया. शांती तुमचे सवे. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया वजन आसा जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जिवनाक आपण लभलेली आमी सुभागी. तेंचे म्हाका फवना पुटत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुर्रगात आमकां ससनाच्या जिविता पावो. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हाका बचाव कर. क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदका ताचे कुशीच्या पवित्र कष्टानो म्हाका घड करा. बऱ्या जेजू मोजे ग्राणे आय. तुझ्या गायांत म्हाका लिपई वेगळो हांवें सरू केदीन सोडनाका.
सांतले म्हाका राखून व्हर मोरनाच्या वक्ता म्हाका आपय तुझे सरशी येव म्हाका फरमाई भक्ता सांगाता तुका वर्णुंचा रावतुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कश्टा मानाच्या उगडासा उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तसंच कर आमी आतांच घेतला ताचे वरी सजनाचें जिवीत आमकां मेळशें कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस पाव तुमचे सौफे आसूं तुमचे सोवे आसूं आणि सौपदवे देव बापूत आणि पवित्रत्व तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडुपकार जेजू थंय आमी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोस भाव ताच्या मोगाचो आत्मो दिवून केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावन ताचे कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावन ताचे मोगाळ पुत्रा सोवेन ओंकार मरे आशीर्वाद दिवा आमकां भगवान कुर्साचे कुरवेन नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन.